बळका जेजू थंय म्हज्या प्रिती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळूस आमकां ह्या फेस्ताचो प्रमुख विशय कितें म्हणलें परत आनी परत आयकून तें बाय हार्ट जालां आसतलें. तो प्रमुख विशय कितें? फेस्ताचो प्रमुख विशय कितें? दुसरीच वाट धरन ते पाटी गेले. आनी आयचो विशय कितें? आज येदोळूस दोन पाटी आमी आयकलें. आयचो विशय जावन आसा, जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. आतां दुसरीच वाट धरन ते पाटीं गेले म्हणटा आसतना थंयसर दोन वाटो आसात म्हणलें आमकां खात्री मेळटा न्ही गी. दोन वाट्यो नासल्यो जाल्यार दुसरीच वाट धरन दुसरी वाट धरन ते पाटी वेतेनात. हे कोण ते पाटीं गेले? उदेंतीचे तेग ज्योतिश. ह्या विशीं मातेवाच्या वंजलांत दुसऱ्या वस्वरांत आमी आयकता. ते आयले, नेकेत्रान तांकां वाट दाखयली. हेरोदेच्या रावळेरा लागीं येतना ते नेकेत्र नापयस जालें. थंयसर तांणी बाळकाची सोदना करूंक प्रयत्न केलें, पूण बाळूक जल्मालो तर सुवात जाणा जाल्या उपरांत परत तांकां नेकेत्र दिश्टीक पडटा आनी ते बाळकाची सोदना करून वेता. ते बाळूक मेळटा. बाळूक मेळिल्ले उपरांत देवान तांकां दाखयल्ली आनी एक वाट. पयलें नेकेत्रान दाखयल्ली वाट. त्या नेकेत्राच्या वाटेर मोदें एक अडखळ, पूण पाटी वयता आसतना देवान तांकां एक वाट दाखयली आनी ती वाट धरून ते दुसऱ्याच वाटेन ते पाटी गेले. आतां परत ही दुसऱ्या वाटे विशीं, त्या ज्योतिशा विशीं कित्याक उलयता? कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमुख विशयाक आनी आयचो विशय कितें आसा हाका एक भोव लागशिल्लो एक संबंद आसा. कशें थंयसर दोन वाट्यो आसल्यो तशें आज आमी घेतलेल्या त्या विशयांत दोन वाट्यो आसात. दिर्वें कसलें तें दिर्वें? जेजू कसल्या दिर्व्या विशीं उलयता? ह्या संवसारी दायजा विशांत गी, रुपया भांगारा विशांत गी, पयशां विशांत गी, आस्ती विशांत गी, वा जेजू उल्लेख करता आसतना आत्मीक दायजा विशीं उल्लेख करता. कसलें तें दिर्वें? आत्मीक गी लौकीक दिर्वें. आनी त्या दिर्व्या वयर होंदून आमचें काळीज कसल्या संगती खातीर अत्रेकता? आत्मीक संगती खातीर गी वा लौकीक संगती खातीर? अशें प्रमुख विशयांत दोन वाट्यो आसलेले परी आमचे थंय ह्यो दोन वाट्यो आसात. लौकीक संगतीक लबदल्लें आमचें काळीज आनी आत्मीक दिर्व्याक, आत्मीक दायजाक लबदल्लें आमचें काळीज. आनी आयचीं वचपां प्रमुख जावन आमकां आमी खंयसर तें दिर्वें पुंजयलां. आमच्या जिवितांत खंयच्या संगतीक वा खंयच्या वस्तूक, खंयच्या विशयाक आमी चड महत्व दिता. आनी देवाच्या दृश्टीन देवाक मानता तसलें दिर्वें कसलें, देवाक मानता तसलें काळीज कसलें म्हणलें तें समजून त्या कुशीन आमचें काळीज अत्रेकचे परी आमी करूंक आज आमकां उलो दिता. आमी हर एक दीस नमने नमनेचे निर्धार आमी घेता. आमी आमचो वेळ जायते पटी प्रमुख विशया खातीर आमी खर्चिता. आमचें थंय आसा तें बळ, आमचें थंय आसा तें गिन्यान थोड्या संगती खातीर आमी खर्चिता. तर तो वेळ, तो प्रमुख निर्धार, तो आमचें त्राण, आमचें बळ आनी आमचें गिन्यान कसल्या एका संगती खातीर आमी वापरता, ती वस्त जावन आसा आमी आमच्या काळजांत जगोवन दवरली वस्त. जावं पुरो म्हजें बिजनेस, जावं पुरो म्हजें कुटुंब, जावं पुरो म्हजें थंय आसा तें बँक बॅलन्स, जावं पुरो म्हजें थंय आसा ती आस्त. त्या एका संगती खातीर
हांव चड वेळ करसितां, चड चिंता पाटयतां, त्या एका वस्तू विशीं चड खंत करता, तर ती वस्त जावन आसा म्हज्या जिवितांत हांवें चड प्रामुख्यता दिवची वा चड घमान दिवची वस्त. आनी जर ह्या संवसारी संगती पासत हांव चड वेळ करशितां, तर आत्मीक संगतीक तावन हांव पयस आसा. देवा तावन देवाक अत्रेकचें काळीज म्हजे थंय ना. आनी ह्याच पासत निर्गमन पुस्तकांत 30 आनी 4 वळींत 4 अवस्वरांत आनी 14व्या वळींत असो उल्लेख केला, आय एम अ जेलस गॉड. हांव प्रतिस्पर्धींक सोशिना तसलो देव. देखून आमचें काळीज संपूर्ण रितीन ते देवाक भेटयलेलें काळीज जावन आसा जाय. मोगाचें न्हू, ह्या घडये ह्या वेळार तुमचें काळीज खंय आसा? ह्या घडये तुमचें काळीज खंयसर आसा? खंडीत जावन सारको उसवाड ह्या भुंयचेर पडच्या पयलेंच तुमी उठल्यात, ह्या देव मंदिराक आयल्यात. हांगासर बाळका जेजूक मान करूंक तुमकां एका तराची ओडणी, एक अत्रेग तुमचे थंय आसा. एका रितीन थोड्या पर्संटेजा तरी तुमचें काळीज ह्या कार्मेल गुड्यार आसच्या जेजू बाळका समोर आसा. त्या जेजू बाळका खातीर तें अत्रेकता. पूण संपूर्ण रितीन तें जेजू बाळका समर्पिल्लें जावन आसा गी. संपूर्ण रितीन देवाक समर्पिल्लें काळीज तुमचें जावन आसा गी. हांगासर येतना आमी जायते कंत बेजारायो, जायत्यो इराद्यो आमी घेवन आयल्या. हांगासर बसून आसतना हो शर्मा आयकत आसतना जावंक पुरो जायत्यो आलोचनो तुमच्या मोतींत घुवन आसात, म्हज्याय मोतींत आसूंक पुरो. फुडें कितें जाता, म्हजें बिजनेस कितें जाता, म्हज्या भलायके दिशेन कितें जाता, म्हज्या कुटुंबांत कितें जावंक पुरो, म्हजी आर्थीक परिस्थिती कितें आसूंक पुरो, हे सर्व संगती सर्व आलोचनो आमच्या मोतींत घुवन आसात जावंक पुरो. पूण आयच्या दिसा स्वार्थ मरिफात जेजू आमकां ह्यो सर्व आलोचनो, ह्यो सर्व कंत बेजाराय पयस सांडून देवाक अत्रेकचें, देवाचेर भरवोसो दवरलेलें काळीज आमी रचचें जाय म्हणलें आमकां उलो दिता. आनी ह्याच खातीर जायतीं निदर्शनां जेजू आमचे फुडें दवरता. पयलें निदर्शन कावळ्यां विशीं. ते पुंजावन दवरिनात पूण देव तांकां पोसता. उपरांत त्या फुलां विशीं तीं गुंथिनात, ते वावर करिनात, पूण भोवस सोबायेन देव तांकां न्हेसयता. आनी त्या तणा विशीं ते नश्वर, ते क्षणीक, थोडोस काळ ते वाचता, पूण जितलें तेंप ते वाचता तितलें तेंप ते सोबायेन जियेता. त्याच खातीर आमच्या कुडी विशीं, आमच्या जिविता विशीं कसलीच खंत करची गरज न्हय, गरज ना म्हणलें तें सोमी आमकां शिकयता. कुडीच्या की वर्तें कितें? आमचो जीव. आमच्या कुडींत श्वास आसा तर, आमी जिवंत आसा तर कुडीक मोल आसा. आनी त्या कुडीच्या की वर्तें कितें? कुडीचें की वर्तें जावन आसा आमचें जिवीत, आनी त्या जिविताचें की वर्तें जावन आसा आमचो आत्मो. कित्याक हें जिवीत, ही कूड नश्वर. ह्या कुडीक एक वेळ काळ म्हणलो आसा, पूण आमकां दिला तो आत्मो तो शाश्वत. आनी जे परी देवान आमकां तो आत्मो दिला त्या परी आमी तो सांबाळूंक आसा. शाश्वत जिविता पासत तो सांबाळूंक आसा. देखून आमच्या कुडीच्या की आमच्या आत्म्याच्या की वर्तें जावन आसा सर्गींचें राज. आनी तें सर्गींचें राज जावन आसा संपूर्ण.
त्या सर्गीच्या रासांत आसा संपूर्ण संतोष. ह्या लौकीक संगतींनी, ह्या नश्वर संगतींनी, ह्या तात्कालीक संगतींनी आमकां फकत तात्कालीक खुशालाय फावो जाता. देखून आमचें काळीज ह्या तात्कालीक नश्वर संगतीचेर आमी दवरलें तर आमी नश्वर जावं पावता. पूण जर आमचें काळीज सर्गीच्या राजाचेर, देवाचेर, जेजू क्रिस्ताचेर आमी तें बांदून हाडलें, जेजू क्रिस्ताचेर अत्रचें काळीज आमचें थंय आसा, तर आमकां तो शाश्वत संतोष, शाश्वत तें इनाम आमकां आयतें आसा. खंयसर इवांचलांत ह्या संवसारी आमकां मेळचें दिर्वें त्या प्रमाणेच सर्गी दिर्वें मेळटलें म्हणलें बरोवन घाल्लें ना. सर्गी कुरोव तुमी जोडटल्यात म्हणलें आसा, पूण तो कुरोव कसलो? ह्या संवसारी आमकां पळोवंक मेळटा तसलो भांगर आसो वा रुपी आसो कुरोव की, वा मोलादीक वज्रा मोतयांनी विणलेलो तो कुरोव की. सर्गी तुमकां दायज मेळटलें म्हणलें उरलें एक आसा, पूण तें दायज ह्या संवसारांत आसा तें आस्तबुदीक वा पयशेगी ना. सर्गीचें राजच एक दायज जावन आसा, देवाचें मुखामळ पळोवचेंच एक दायज जावन आसा. देखून हें दायज आमी आपणाय जाय. देखून तुमी आज आमकां प्रत्येक रितीन उलो दिता, सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज. आनी जो कोण हें सर्गीचें राज जोडटा तो सदांच तृप्ती पावता. ताजे थंय सदांच दादोसकाय, सदांच संतोष थंयसर ताजे थंय रास करता. आमचें काळीज जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र आनी आमच्या आत्म्याचें एक अस्तित्वाचें एक जागो. पूण तें काळीज आत्मीक संगतीक लाभदान आसतना जायते पटी थंयसर विविध नमण्याच्या बोगणांक, विविध सिंटिमेंटांक आमी अवकाश दिल्लो आसा. जावं पुरो खंत, बेसराय, जावं पुरो हेरांचेर राग, अशें असलीं सिंटिमेंटां भरल्यार आमचें काळीज त्या दिशेनच आमकां ओडटा. पूण जर देवाचेर आमी बरवसल्या, देवाचेर बरवसलेलें पातयेणेन भरलेलें काळीज आमचें थंय आसा, तर ह्या संवसारी संगती सरल्यार, ह्या संवसारी आमी ग्रेस्त आसा वा ना, आमचे थंय गरजेच्यो संगती आसात वा ना, संपूर्ण रितीन देवाचेर पातयल्ली, देवाचेर बरवसून जियेवची मनशां आमी जावंक पावता. पळय, एक ल्हान भुरगें तें जल्मन ह्या संवसारी येता आसतना ताका न्हेसणाची कंत ना, खाणाची पिवनाची कंत ना. कित्याक त्या भुरग्याक ताची बरी आवय बापूय कितें त्या भुरग्याक बरें म्हणलें जणात आनी तें फावो करतात. तशेंच हांव सोमेस्तांक एक बरो बाप आसा आनी तो आमकां सदांच ताच्या बऱ्या भुरग्यांक कितें बरें तें तो दिता आनी कितें बरें म्हणलें तो जाणा. त्या पासून त्या बऱ्या देवाचेर पातयेले, त्या बऱ्या देवाचेर बरवसो दवरलेलीं आमी जावंक जाय. देवाक आमचें दायज घेवन आमी घेवंक जाय. कशें देवाक आमचें दायज करून घेवचें? हाका प्रत्येक एक हिस्स वाट म्हणलें ना. आमी हर एकलो विभिन्न जावन आसा, तशें विभिन्न वाटांनी आमी देवाचो अनुभव जोडी येते. विभिन्न वाटांनी आमी देवाक आमचें दायज करून घेवं येते. पळय, विविध सांत जायते सांत आसात आनी तांच्या हर एका सांताची जिणी रीत, हर एका सांतान देवाक अनुभव केल्ली ती रीत विभिन्न जावन आसा. सांत फ्रांसीस सावेरान मिसां वावरां विशीं देवाची वळख जोडली, तर आसिसाच्या सांत फ्रांसिसान दुबळिकायेच्या जिणये वरवीं,
आविलाच्या सान तेरेजनांनी कुर्साच्या सांज जुवान खालतेपणा वरवीं आनी मेकल्यापणा वरवीं देवाचो अनुभव जोडलो तर जेजूचे ल्हान फूल तेरेसान ताच्या साद्या जिविता मरिफात हर एक काम देवाच्या वर्त्या मोगान करच्या मरिफात देवाचो अनुभव जोडलो. कुटुंबा जिवीत जियेली जेजूच्या ल्हान फुलाची आवय बापाय लुईस मार्टिन आनी झेलिगवेरीन हांणी त्या कुटुंबा जिवितांत देवाचो अनुभव जोडलो. देवाचेर पातयेवन ती जियेली आनी देवाक तांचें दायज करून घेतलें. तशें आमी हर एकल्यांनी आमची विभिन्न वाट सोदून काडयोन आमच्या जिवितांत आमच्या वावरांत प्रामाणीकपणी जियोवन ती वाट आमी सोदून काडूंक आसा. 6 ऑगस्टिना विशीं उल्लेख करून म्हजो हो नियाळ हांव सोंपयतां. 6 ऑगस्टिनी सदनेर आसलो. देवाचो अनुभव ताका मेळसय म्हणून तो आशेवन आसलो आनी तोय हो संतोश खुशालाय सोदून भायल्या संगतींनी ताजें गिन्यान वाडोवन तो हो असलो देवाचो अनुभव जोडूंक प्रयत्न करतलो. पूण त्या संगतींनी ताका तो संतोश लाभलो ना. जेन्ना ताका देवाचो अनुभव जालो तेन्ना कन्फेशन्स म्हणल्यार ताच्या बुकांत तो अशें बरयता, गळाय करून हांवें तुजो मोग केलो. गळाय करून हांवें तुजो मोग केलो. ए सोबाये भोव आदली सोबाय तूं जाल्यारय नवी सोबाय तूं. ही सोबाय तो देवाक उल्लेख करता. तूं म्हजे भितर आसुल्लोय पूण हांव तुका भायर सोदतालो. तूं म्हाका भितरतान उलो मारतलोय पूण तो उलो म्हाका आयकलो ना. देखून हांव भायल्या संगती फाटल्यान धांवलो आनी तांणी म्हाका वायट वाट दाखयली, दुसरीच वाट दाखयली. ह्या सर्व भायल्या संगतींनी म्हाका तुजे तावन पयस दवरलो. तूं म्हाका आपयतलोय, तूं म्हाका उलो मारतलोय पूण ह्या भायल्या वस्तूंनी म्हाका बेरो केल्लो. तुवें म्हाका उजवाड दाखयलोय. भायल्या वस्तूंक अडकळ गेली पूण ती अडकळ पळोवंक हांव कुर्डो जाल्लो. तूं तुजो परमळ परगट करतलोय आनी हांव म्हजे नाक ते बंद जाल्ले. हांव तुका साकोंक आशेतां, हांव तुका अत्रेकतां, हांव तुका बुकेतां. आनी जेन्ना तुवें म्हाका आपडलोय तेन्ना हांवें तुका वेंगून दवरलो. आनी जेन्ना हांवें तुका वेंगून दवरलो तेन्ना म्हजे थंय आसली ती बेजाराय पयस सरली. तेन्ना म्हजे थंय आसली ती खंत पयस सरली आनी संपूर्ण संतोश म्हाका फावो जालो. देखून ह्या फुडें म्हजे थंय एक बदलावण आसा. ह्या फुडें म्हजे थंय तूं संपूर्ण रितीन भरलाय. तुजो स्पिरीट म्हजे थंय संपूर्ण रितीन भरला आनी तो स्पिरीट म्हाका उखलून धरता. आनी ह्या फुडें म्हजे थंय आसा तें वजन उणें जालां आनी हांव संपूर्ण रितीन तुजो. अशें सांगून फुडें तो म्हणटा, सोम्या केदोळ पर्यंत आमचें काळीज तुजे थंय हुंदवन आसना त्या पर्यंत आमच्या काळजाक सुशेग ना. खरेंपणी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या काळजाक सुशेग जाय तर आमच्या काळजांत देवाक संपूर्ण रितीन एक जागो आमी तयार करूंक आसा. आमचें काळीज संपूर्ण रितीन देवाचेर बरवसलेलें काळीज जावन देवाक दायज करून घेतलेलें काळीज आमचें जावन करचें गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या दिशेन आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक रितीन मागया.